सत्संग सदाचार सद्विवेक बुद्धी सत्कर्म सन्मती सन्मार्ग प्राप्त करून दे महाराजा। त्या सर्व कुटुंबांचं कोट कल्याण कर, सर्वांना अन्न वस्त्र दे, रोगराई दूर कर, सर्वांच्या हातापायाकडे वेळोवेळी यशकीर्ती प्राप्त करून दे, उत्तरोत्तर विशेष तऱ्हेने सेवा करून घे। सेवेत काही चूक माग अन्याय अपराध घडलेला असेल तर क्षमा कर, सर्व बालगोपालांना चांगली बुद्धी दे, आयुष्य आरोग्य दे, क्लेश पीडा परिहार कर, कामानंद्या यशकीर्ती प्राप्त करून दे, कुठलाही अडीअडचणी आलेल्या असतील तर त्या दूर कर, अनादरेची काय संकट असतील तुझ्या सत्तेखाली दडपून टाक, एकाचे 21 पाचाचे 25 करून दाखव, ज्या ठिकाणी कुटुंबमंडळी जाते फिरते उठते बसण्याला श्वास समाधान प्राप्त करून दे, आनंदी आनंद कर, पाठ करून दाखव, सांभाळ कर, रक्षण कर आणि बरं कर। अंदू आमच्या श्री दामोदर भजनी सप्तकाक ही 126 वर्सां आमी मनयतात। त्या नदरेंतल्यान अंदू वर्सा जे आसा थोडे आमी बदल केले आनी म्हाका दिसता आतां ऑलरेडी भजनाक सुरवात जाल्ली आसा। सगळ्यात पयलीं म्हणटा तो आमी देवळांतलो जो क्रावड जातालो गर्दी जाताली ती गर्दी आमी कांय प्रमाणात कमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, तेतून आमकां खूबशे यश आयला। सो सांगपाचें म्हटल्यार आमकां हे फाटी सगळ्यांनी बरें सहकार्य दिलें आनी हे फाटी जो आमचो सप्तक आसा तो बरे तरेन सुरू जाला। सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी इतलेच विनंती करता की फाल्यांचो दीस पर्यंत सगळ्यांनी असो सहकार्य दिवचें। आतां सगळ्यात पयलीं आतां आमचें 24 तासाचें भजन आसा तें सुरू जालां, जितून 23 भजनां आसा स्थानीक भजनां, तांचें भजन सुरू जाल्लें आसा ऑलरेडी। हें भजन जें आसा हें फाल्यां दनपारां सोंपतलें, सो रात बरें भजन चालू आसा 1 जालें। वर्ष पद्धतीप्रमाणे नारळ दवरून सप्ताची सुरुवात केली आहे आणि गटातर्फे सगळ्या गावकाराच्या भल्यासाठी सांगणे करून घेतली आहे। त्याप्रमाणे या वर्सा आम्ही 126 वर्सां सेलिब्रेट करतात। 126 वर्सांचो सप्ताह सुरू जाता। आमच्या एकूच आव्हान हा सगळ्या लोकांक वास्कोचे भक्त प्लस गोंयचे भायर आमी वास्कोचे भायरचे भक्त तांणी जसो टायम मेळटा तसो येवन दर्शन घेवन वचचें, कित्याक फाल्यां दनपारपर्यंत आसा, फाल्यां सांजे परसून आयले जाता, पूण गर्दी करनासतना प्रत्येकानी आपली लायनीन उबे रावन दर्शन घेवन वचूंक शकता। आनी बाकीचे कार्यक्रम सगळे तुमकां खबर आहा, प्रत्येक समाजान गाणी दवरल्या सांजचे सुरवात ते पार आसतले। त्या भायर एटमॉस्फियर सगळें फेस्टीव एटमॉस्फियर एंटायर वास्को, ऑल्दो द टेम्पल इज इन वन एरिया, सगळ्या वास्कोच्या सिटीचेच हें बदलता ह्या 2 दिसांनी आनी ते आतां एक 7-8 दीस उरतले तशेंच। सी बेजिकली कितें आहा, ह्या वर्स बिकॉज ते शिरगांव जे स्टॅम्पीड जाले ताका लागून गव्हर्मेंट एजन्सीज गॉट एक्टिवेटेड। आतां गव्हर्मेंट एजन्सी कितें आहा, कलेक्टर SP सगळे तांकां दे मे बी फर्स्ट टायम इन गोवा, दे नेवर अटेंडेड दीस सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, so their impression about Vasco Saptah was something different. That means everybody will come rush and there will be a lot of stampede. So they suggested a lot of ways and means. So one of the things which we did was the Vasco Saptah Utsav committee, आम्ही एक insurance केलो for any in the event of any stampede or anything, which covers only the temple and the surrounding area which is our periphery of the temple. ते आम्ही तो insurance केलो, तातूंत परत some fire and हाजेरूय आसा, all that sort of thing that has been covered. Subsequently, I think it's a very encouraging step. The municipality also took the lead, because then the question came, who's going to look after the entire Vasco? आमची म्हणजे entire Vasco ची जबाबदारी नाही, आमची जबाबदारी इतली जी देवाच्या एरिया पुरतीच आणि ऑर्गनायज करपाची। आता फुडली जी एरिया ताका स्टॉल्स येतात आणि ताचे सगळे लायसन्स फी म्युनिसिपालिटी घेता, सो इट कम्स अंडर देअर पर्व्यू। सो दे अल्टिमेटली गॉट कन्विन्स्ड and they also did an insurance, what I understand, worth almost 20 crores, which is a good sign, which will be a good example for all other festivals to, in future, all other festivals in Goa, this has set a good example to others, and we hope that everybody will do it in the interest of the public and the bhakta.